गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। 24 वरां भितर 2 भिरांकूळ अपघात जाले। एक वेर्णा हायवेच्या कांयचुआ जंक्शनाचेर जाल्यार दुसरो सालेली सत्तरी। दोनूय अपघातांत 2 जाणांक आगताक मरण आयले। फुडलो तपास सुरू आसा। नवे वाडे तमसुली वाठारांत बिरेस्तारा राती फर्निचर वर्कशॉपाक उजो लागून सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाले। प्लायवूड आनी हेर लाकडाचे सामान उज्यांत लासून गोबर जाले। मात हो उजो कोणे तरी लायला आसूं असो दुबाव मालकाक आयला। ह्या फर्निचर वर्कशॉपाक लायट कनेक्शन नाशिल्ले। गरजेपुरतीच घरांतल्यान लायट घेतिल्ली अशें वर्कशॉप मालक सांगता। होला लोकांनी फिश मिलाक खर विरोध केला। होला आणि बार्शे ह्या दोन्ही पंचायतीच्या शिमेर येवपी हो फिश मिल थळाव्या लोकांक नाका अशें ते सांगतात। हजारांनी लोक ह्या न्हंयच्या उदकाचेर अवलंबून आसात। ह्या फिश मिलाक लागून लोकांच्या जिविताचेर हावो येवपाची शक्यताय आसा अशें ते सांगतात। एकता नगर म्हापशे वाठारांत सेप्टीक टाकी खाली करतना भितर टाकयेत अडकून यवनप्पा मदार ह्या कामगाराक मरण आयले। म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान त्या कामगाराची कूड टाकयेंतल्यान भायर काडली। फुडलो तपास सुरू आसा। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सायकल चलोवन पर्पल फेस्टिवलाक एंट्री मारली। इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दिल्ल्या सुविधांचो नियाळ तांणी घेतलो आनी दिव्यांगां बरोबर भासाभासूय केली।
22 जानेवारीक अयोध्येत राम मंदिर सोहळ्याचो दबाजो जावपाचो आसा. हे निमतान फामाद रांगोळी कलाकार आदम अली मुजावर हांणी वाळपय पालिका सभाघरांत 100 बाय 50 फुटाची श्रीरामाची भव्य रांगोळी काढल्या. स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंती निमतान शुक्रारा दिवचले राष्ट्रीय युवा दीस मनयलो. त्या निमतान स्वामी विवेकानंद सेवा समितीन खासा कार्यावळीचे आयोजन केले. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यात दिवचलच्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर स्वामी विवेकानंद यांचो पुतळो स्थापन केल्लो. ह्याच पुतळ्या कडेन हो राष्ट्रीय युवा दीस मनयलो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून झांटये कॉलेजीचे प्राचार्य राजेंद्र कुमार जुवेकार हजर आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळेच्या भुरग्यांच्या हाजेरीत ही कार्यावळ जाली. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून धार्मिक स्थळांचे लुकसाण जावपाक लागला. कदंब काळासावन सांतिनेत चर्ची मुखार आशिल्ल्या वृंदावनाचे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लुकसाण जालां. हांकां कंत्राटदार जापसालदार आसा. कंत्राटदारांनी काम चालू आसतना लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडेचें म्हणणें. तशेंच सरकारान पोरणी इतिहासीक धार्मिक स्थळां जपून दवरपाक जाय अशी मागणी लेगीत इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडे हांणी ह्या वेळार केली. अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठापनेक फक्त 11 दीस उरल्यात. शास्त्रांनी बरयल्ल्यानुसार प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पयलीं स्वता भितर दैवी आराधना जागृत करप म्हत्वाचें. तेन्ना आपूण 11 दिसांच्या उपासाक सुरवात करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या युट्यूबाचेर एक ऑडिओ मेसेज पोस्ट करून कळीत केलें. आमच्या पुर्वजांनी पळयल्लें हें सपन ह्या वर्साक पुराय जाता तेन्ना तुमच्या वांगडा आपल्याकूय ह्या पवित्र प्रसंगात वांटेकार जावपाचें भाग्य मेळटा. आपूण सगळ्या भारतीय नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करता अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोस उक्तायली. शुक्रारा ओडिशात संरक्षण संशोधन आणि उदरगत संघटनेत आकाश एनजीचे यशस्वी प्रक्षेपण चाचणी केली. ह्या उड्डाण चाचणी वेळार टार्गेट यशस्वीपणान नष्ट जालो. ह्या मिसायलात स्वदेशी पद्दतीन तयार केल्ले रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सीकर, लॉन्चर, मल्टीफंक्शन रडार आणि कमांड नियंत्रणाचो आस्पाव केला. आकाश एनजी ही एक अत्याधुनिक वेगवान मिसायल जी मुखार येवपी हवेंतल्या धोक्यांक आडावपाक सक्षम आसतले.
हांव हें करूंक शकना अशें केन्नाच म्हणू नाकात. तुमच्या अंतर्मनात खूब शक्त आसा. तुमी अशक्य कामूय शक्य करूंक शकतात. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त दोतोर केतन भाटीकार, युवा फुडारी आनी समाज वावुरपी फोंडें गोंय. अणभव हो आपलो सगळ्यांत बरो शिक्षक. जो मेरेन जीवन आसा तो मेरेन शिकत रावात. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त अमित अंकुश सावंत, युवा फुडारी आनी सरपंच मांद्रे पंचायत. दिसांतल्यान एकदा तरी स्वता कडेन संवाद सादात, नाजाल्यार जगांतल्या एका बऱ्या मनशाक मेळपाची संद तुमी वगडायतले. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त देविदास कुशाली, वेळीप, युवा फुडारी आनी सरपंच बार्शी पंचायत. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाचे सगळ्या भक्तांक माये मोगाचे आपोवणे. देवस्थान समिती, श्री शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवस्थान, फातर्पे. निमणे सूचना सेट हिका पुलिसांनी क्रायम सिनार व्हेली. शुक्रारा दिसभर पुलीस सूचना सेटाक घडणूक थळार व्हरपाचे यत्न करताले, मात सूचना सेट आयकनाशिल्ली. निमणे सांजे तिका जे हॉटेलात तिणे आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याचो जीव घेतिल्लो थंय पुलिसांनी तिका व्हेली. महाराष्ट्र सावंतवाडी हांगा शुक्रारा भाजप युवा मोर्चा वतीन सिंधुरत्न जॉब फेराचे आयोजन केले. ह्या फेरार गोयच्या कंपनींनी वांटो घेतिल्लो. ताका लागून गोयच्या तरणाट्यांक सोडून ह्यो कंपनी गोंया भायल्या लोकांक गोंयांत रोजगार दितात असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परब हांणी केला. जाल्यार ह्या जॉब फेरांत गोयच्या कंपन्यांनी वांटो घेवंक ना अशी माहिती गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना गोंय उद्देगीक संघटनेचे आदले अध्यक्ष दामोदर कोचकर हांणी दिली. पोरू जुनात सेजा कंपनीन 150 कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडयले. ह्या कामगारांक 9 म्हयने जाले तरी लेगीत पीएफ दिवंक ना. कामगारांनी विचारपूस केल्यार सेजा कंपनीचे वेवस्थापन ही नाती कारणां दिता आनी पीएफ दिवपाचे नांवूच काडिना अशें कामगारांचे म्हणणे. बेजारिल्ल्या कामगारांनी शुक्रारा पणजे पाटो हांगा आशिल्ल्या सेजा घरा कडेन येवन कंपनीच्या वेवस्थापनाक धारेर धरले. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार कंपनीन दिलां.
पिळगांव वाठारांत आशिल्लो दीपस्तंभ आनी थंय आशिल्ले अवशेष हे श्री श्रीरामाच्या देवळाचे आसात. 16व्या शेंकड्यांत मुघल सम्राट औरंगजेबाचो पूत मुझ्झम हांणी हे देवूळ उद्ध्वस्त केल्ले अशी माहिती इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी दिली. गिमोणेच्या प्रभू रामचंद्रांच्या सध्याच्या देवळाकडेन हे इतिहासीक कालीन देवूळ आशिल्ले. राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान शुक्रारा पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत राजेंद्र केरकार मुखेल वक्ते ह्या नात्यान उलयताले. उद्ध्वस्त केल्ले देवूळ वाठारांत मेकळे सुवातेन ही कार्यावळ घडून हाडिल्ली. पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात मडगांव न्यायालयान मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाका 3 तर आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांकां 2 म्हयन्याची कोर्टात हजर न रावपाची सूट दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जानेवारीक जातली. मुंबईचो अटल सेतू हो भारतांतलो सगळ्यात लांब दर्याचो पूल. ह्या पुलाचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी शुक्रारा जालें. ह्या पुलाक लागून मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी नवी मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक बरी जोडणी मेळटली. तशेंच मुंबय सावन पुणे, गोंय आनी दक्षिण भारतांत प्रवास करपा खातीर सामको सोयीचो जातलो. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वॉर्ड नंबर 5 मदीं नवीन रस्तो बांदतात. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन करपी ह्या कामाचेर 71 लाख रुपया खर्च करतले. शुक्रारा एके खासा कार्यावळीत सुवाळ्यांत आमदार पेंडुंद्र शेट हांणी ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, थळावे सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे, हेर पंच वांगडी, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. गोंयांत अजूनय इंडिया आघाडीचे चित्र स्पष्ट जाल्ले ना. काँग्रेसी बरोबर आशिल्ल्या विजय सरदेसायान आदींच हात वयर काडल्यात. लोकसभा वेंचणुकेक उबे रावन आमकां मतां फोडपाची ना. दुसरे वटेन आपूण इंडिया आघाडीचो घटकूय नाशिल्ल्याचे विजय सांगता.
आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर केल्ल्या आरोपांक लागून भाजपाचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात अशी भाजपाच्या प्रवक्त्या कडल्यान खर टिका जाल्या. पणजेच्या आदल्या आमदारान 25 वर्सां सगळो घोळ करून दवरिल्लो, देखून पणजेकार आतां त्रास सोंसतात असो आरोप बाबूशान केल्लो. पर्रीकाराचेर केल्लें विधान निंदा करपा सारकें आनी घृणास्पद अशी खर टिका भाजप प्रवक्त्यान केल्या. गोंयचो कावी आर्ट कलाकार सागर नायक मुळे हांकां भारत सरकारा कडल्यान प्रजासत्ताक दिसा मन की बात ह्या कार्यावळींत अतिथी म्हणून आपणे आयला. हो गोंयच्या कलाकारांचो भोवमान, ताका लागून साबार मळा वयल्यान सागर नायक मुळे हाका मानेस्तांनी परबी भेटयल्या. हालींच पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून दिवचल तालुक्यांतले काजू बागायतदार चिंतेत पडल्यात. मजगतीं 2 दीस पडिल्ल्या पावसाचो काजूच्या चवरांचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना अशें शेतकी अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंग राणे यांच्या जिणेचेर आधारित चरित्र कांय दिसांनी सुजवाड्याक येतलें. तांचे राजकीय, भौशीक आनी वैयक्तीक जिवनाचेर हें चरित्र तांची घरकान्न विजयादेवी राणे हिणें ह्या चरित्राचेर बरोवप केला. पणजुणा कांयसुवा पंचायत वाठारांतले सेंट सेबेस्टियन वाड्यावयले वियाना रेस्टॉरंटाचें घाणयारें उदक शेतांत सोडिल्ल्यान गोंय राज्य नियंत्रण मंडळान वियाना रेस्टॉरंट सील केलें.
जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां गिमांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जातलो. ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलाक आपली कुयदाद घेवपाक जाय. भाजप प्रवेशाविशीं मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान स्पश्टीकरण दिलां. आदलो आमदार दयानंद सोपटेक उत्तर गोंयची लोकसभेची उमेदवारी दिली जाल्यारूच आपूण भाजपान प्रवेश करतलो अशें अमित सावंतान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान पेडणेच्या समस्यांकडेन पुराय दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय अमितान ह्या वेळार केलो. हांव हें करूंक शकना अशें केन्नाच म्हणू नाकात. तुमच्या अंतर्मनांत खूब शक्त आसा. तुमी अशक्य कामूय शक्य करूंक शकतात. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त दोतोर केतन भाटीकार, युवा फुडारी आनी समाज वावुरपी फोंडें गोंय. अणभव हो आपलो सगळ्यांत बरो शिक्षक. जो मेरेन जिवन आसा तो मेरेन शिकत रावात. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त अमित अंकुश सावंत, युवा फुडारी आनी सरपंच मांद्रे पंचायत. दिसांतल्यान एकदा तरी स्वता कडेन संवाद सादात, नाजाल्यार जगांतल्या एका बऱ्या मनशाक मेळपाची संद तुमी वगडायतले. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त देविदास कुशाली, वेळीप, युवा फुडारी आनी सरपंच बार्शी पंचायत. हांव हें करूंक शकना अशें केन्नाच म्हणू नाकात. तुमच्या अंतर्मनांत खूब शक्त आसा. तुमी अशक्य कामूय शक्य करूंक शकतात. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त दोतोर केतन भाटीकार, युवा फुडारी आनी समाज वावुरपी फोंडें गोंय. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. निमणे सूचना सेडिका वेली क्रायम सिनार फुडलो तपास सुरू आसा.
गोयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरून गोंया भायल्या लोकांक गोंयांतल्यो कंपनी दितात रोजगार, मनोज परबाचो आरोप. पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबुशाक 3 तर जेनिफराक 2 महिन्यांची सूट. प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जानेवारीक. एकतानगर म्हापशा सेप्टीक टाकी खाली करतना कामगाराक आयले मरण. टाकयेत अडकून उरिल्ल्यान घुसमटून आयले दुर्दैवी मरण. पयलीं कामावेल्यान काडून उडयले, आतां PF दिवपाकूय टाळटाळ. सेजा कंपनीच्या काडून कामगारांचो आरोप. आनी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे सांतिने चर्ची मुखार आशिल्ले वृंदावनाचें लुकसाण. पोरणे धार्मीक वाठार दवरूचे जपून. इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडेंची म्हायती. निवणे सूचना सेट हिका पुलिसांनी क्रायम सीनार व्हेली. शुक्रारा दीसभर पुलीस सूचना सेटाक घडणूक थळार व्हरपाचे यत्न करताले, मात सूचना सेट आयकनाशिल्ली. निवणे सांजे तिका जे हॉटेलात तिणें आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याचो जीव घेतिल्लो थंय पुलिसांनी तिका व्हेली. स्वताच्या 4 वर्साच्या चल्याचो खून करपी सूचना सेठ सकाळसान पुलीस तपासाक सहकार्य दिनाशिल्ली. कळंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायक आनी हेर अधिकारी सकाळसान खून केल्ल्या सुवातेर तिका व्हरपाचो यत्न करताले. निमाणे कडेन सूचना सेठ खून केल्ल्या सुवातेर वचपाक तयार जाली. उपरांत सांजेच्या 5 वरांचेर सूचना सेठ हिका घडणूक थळार व्हरून पुराय प्रसंग परतून निर्माण केलो. हे सगळें करपाक 1.5 वरां लागली. फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या आमी पावलेले आसा शिकेरे कांडोलीम, ज्या जाग्यार जे बॅनियन सोल बॅनियन ग्रँड रिसॉर्ट जे गेस्ट हावजान अक्यूज सूचना सेठ रावलेली. आमी थेट तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जी पुराय कलंगूट पुलिसाची टीम जी आसा ती सध्या ह्या सायटीचेर पावलेली आसा. सकाळच्यान जे 9 वरांचेर ती आतां सध्या 6:05 जाल्ली आसा. कठीण परिश्रम आणि प्रयत्नांनी जेन्ना PI परेश नायक यांनी अक्यूज सूचना सेठ हिका कन्विन्स केल्ले आसा आनी आमी पळयता की अक्यूज सूचना सेठ अखेर ह्या स्पॉटाचेर पावली आसा. हीच जी जागा जावन आसा ज्या जाग्याचेर अक्यूज जी मदर आसा तिणे 4 वर्साच्या आपल्या चेड्याचो जो हत्या केल्ली आसा, त्याच संदर्भात आयज जी अक्यूज आनी पुराय पुलीस टीम ह्या जाग्याचेर पावल्ली आसा आनी क्रायम सिनाचो सध्या आतांच होच टायम जावन आसा. सगळ्यांचो जो दोळ लागलेलो आसा की ह्या घटनेन ही घटना आनी कशा तरेन घडली, ह्या फाटलेचो मोटो कितें आशिल्लो, सगळ्याची प्रश्नां आमकां PI कडल्यान मेळटलीच. त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. महाराष्ट्र सावंतवाडी हांगा शुक्रारा भाजप युवा मोर्चा वतीन सिंधुरत्न जॉब फेराचें आयोजन केल्लें. ह्या फेरांत गोंयच्या कंपनींनी वांटो घेतिल्लो. ताका लागून गोंयच्या तरणाट्यांक सोडून ह्यो कंपनी गोंया भायल्या लोकांक गोंयांत रोजगार दितात असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परब केला. जाल्यार ह्या जॉब फेरांत गोंयच्या कंपन्यांनी वांटो घेवंक ना अशी म्हायती गोमंतक TV कडेन उलयतना गोंय उद्देगीक संघटनेचे आदले अध्यक्ष दामोदर कोचकार हांणी दिली. हो बीजेपीचो सरकार कसो गोंयकारां वांगडा खेळ करता, डबल इंजिनाच्या नांवान कशे आपले दुसरे स्टेट्स आसा ज्या जाग्याचेर बीजेपी गव्हर्मेंट आसा त्या गव्हर्मेंटाक कशे आमचे नोकऱ्यो विकता, कशे गोंयांत जे कंपनीज आसा ते कंपनीज सगळो रिसोर्स गोंयचो यूज करता, पूण फायनली तो रिसोर्स गोंयकारांक लागून यूज जायना तर तो भायल्या लोकांक लागून जाता. आमच्या सरकारान जर आमी पळयले जाल्यार हेच्या पयलीं जॉब फेअर केल्ले. जॉब फेअर केल्या उपरांत अशें सांगलें की गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक जॉब मेळटले. पूण जेन्ना ऑक्टोबरान डेटा येयलो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटाचो, जेन्ना डेटा येयलो तेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो की आख्या गोंयांत, आख्या इंडियेन, भारत देशांत गोंय हे नंबर 2 स्टेट आसा ज्या जाग्याचेर अनएम्प्लॉयमेंट आसा. 9.7% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो.
ते हो जॉब फेअर ऑर्गनायज करता सावंतवाडी हांगा. आता ते जॉब फेअर करता जाल्यार आमकां काय फरक पडना. ते आपल्या राज्यात जॉब फेअर करू, नोकऱ्यो दिवं, नोकऱ्यो ना दिवं, तो तेंचो कन्सर्न. आता हो जॉब फेअर करता तेचो आमकां कितें परिणाम जाता हे इम्पॉर्टंट आसा. आता हे जे डबल इंजिन आसा, डबल इंजिन न्हय, ट्रिपल इंजिन, तेच्या पयलीं 4 इंजिनां तेंची आसली, कर्नाटकानूय आसली. आता हे इंजिन तिसरे इंजिन म्हणजे महाराष्ट्रा जे आसा पळय, ते महाराष्ट्राक कशें सपोर्ट करता ते पळयात. आयज जर तुमी खंयच्याय कंपनीन वचा, फार्मास्युटिकल कंपनीन वचा, चडशे आता तुमी ग्लेन मार्कान वचा, नाजाल्यार लुपिनान वचा, मायक्रोलॅबान वचा, हे कंपनीन तुमी वचा, तुमी पळयात तुमकां मॅक्झिमम महाराष्ट्राचे गाडयो. पूण आता ही दादागिरी तेंची परत जाल्ली आसा. गेल्या असेंब्लीन गेल्या म्हणजे सरकार जाल्या उपरांत रोखडेच जी असेंब्ली जाल्ली तेन्ना लेबर मिनिस्टर आमचो बाबूश मोन्सेरात तेणी सांगलेलें की गोंयकार वर्सीस नॉन गोवन, गोवन वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो 3 म्हयन्यान आमी असेंब्ली फुड्यान दवरतले, आमी तुमच्या फुड्यान सादर करतले. पूण जर आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां 2 वर्सां कंप्लीट जाता सरकाराक ह्या मार्चान, पण अजून मेरेन गोवन वर्सीस नॉन गोवन डेटा अजून मेरेन ह्या कंपनीनी सरकाराक दिल्लो ना आणि ह्या सरकारान त्या कंपनी कडल्यान घेतलेलो ना आणि अजून मेरेन तो असेंब्लीत प्लेस जाल्लो ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो डबल इंजिन बीजेपी सरकार गोंयकार भुरग्यांक फक्त लाचार कशें दवरपाक सोदता, टोर्नामेंट आनी नरकासूर करून फक्त तेतून बिजी दवरपाक सोदता, तेतून हॅपी दवरपाक सोदता आणि आमचे नोकऱ्यो काडटा आणि भायल्या लोकांक विकता. आता हे जे जॉब फेअर जाले हितून तुमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट 30 कंपनी जे आसा, जे कंपनी गोंयचे कंपनी 30 कंपनी थंय वचून जॉब फेअर पार्टिसिपेट जाला. हे आता जॉब फेअर गोंयान एक सरकारान केलो, त्यानंतर सरकार ओगी आसा ते जॉब फेअरान कितल्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें, कितल्या भुरग्यांक ऑफर लेटरां मेळ्ळी, कितले भुरगे थंय जॉयन जाले, तेंचो सॅलरी स्ट्रक्चर कितें आसा, ते कन्फर्म जाला काय ना, तेंकां घेतला काय ना, तेंकां काडून उडयला काय ना, तेंकां हॅरेसमेंट जाता काय ना, तेंकां एक्सप्लॉयटेशन जावन भायर मारलें काय ना, हे अजून मेरेन सरकारा कडेन कसलोच 1 रुपयाचो सुद्धा डेटा ना. पूण हे जॉब फेअर करपाक कोट्यांनी सरकारान रुपया मोडले, आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे थंय मोडले, एडवर्टिजमेंट केले, सगळे होर्डिंग्स लायली जॉब फेअर जॉब फेअर जॉब फेअर म्हणून व्हडलो हंगामा केलो, व्हडलो ड्रामा केलो. पूण आउटकम कितें? जर तुम्ही जॉब फेअरान जर आमकां गोंयकारांक जर कामां दिल्ली जाल्यार हे 30 कंपनी सावंतवाडी वचून जॉब फेअरान पार्टिसिपेट जावन थंयच्या भुरग्यांक कित्याक घेवपाक सोदता? जॉब फेअराचे बद्दल सिंधुदुर्गान जे जाता म्हणटा ते हांवें मुद्दम ते लिस्ट तुमी धाडलेले ते चॅक केले थोडे कंपनी कडेन, आनी चडशे कंपनीन सांगलें की कोणूच थंय पार्टिसिपेट जावंक ना. सो आतां ती हे तो म्हणटा ते खंयचे ते म्हाका खबर ना शुअरली ऑर इट जस्ट हे, पण लास्ट टायम जशें हांवें म्हटलेलें तशें स्पेसिफिकली फार्मा युनिटाक आमी सांगलेलें की तितले गोंयकाराक घेवचे म्हणून कामाक. आनी कित्याक तांकां फाटल्या दिसांनी खूब प्रॉब्लेम जाल्लो स्ट्रायकाचो, भायले लोक आशिल्ले ते स्ट्रायकार वताले कारवारचे आनी सिंधुदुर्गाचे. आनी जेन्ना लास्ट गोंया जॉब फेअर जाल्ले पळय स्पेशली इन वेर्ना, तातूंत ऑलमोस्ट 250 जॉब्स तांच्यांनी दिल्या, नोकरी दिल्या आमकां. तो म्हणटा ते कांयच कोणाकूच नोकरी मेळूंक ना म्हणटा ते बरोबर न्ही, खुबश्या जाणांक नोकरी मेळ्ळ्या आनी आतां ते गोंयकाराक प्रिफर करता. आतां थंय कोण आयला ते म्हाका खबर ना, हांवें 4-5 जाणांक जे लिस्ट आहा तांकां विचारलेलें आनी तांच्यांनी सांगलें की आमी काय थंय पार्टिसिपेट करूं. पणजी पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात मडगांव न्यायालयान मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां 3 तर आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांकां 2 म्हयन्यांची कोर्टात हजर न रावपाची सूट दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जानेवारीक जातली. 2008 पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्या प्रकरणात बाबूश मोन्सेरात आणि जेनिफर मोन्सेरात हांकां दिलासो दिल्लो आसा. जेनिफर मोन्सेरात आणि बाबूश मोन्सेरात हांणी जलद गती न्यायालया मुखार अर्ज केल्लो की आपल्याक प्रत्यक्ष हजेरीक येवपा पासून मेकळीक दिवची. त्या प्रमाणे जलद गती न्यायालयाचे न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी बाबूश मोन्सेरात हांकां 3 म्हयन्या खातीर जाल्यार जेनिफर मोन्सेरात हांकां 2 म्हयन्या खातीर मेकळीक दिल्ली आसा. फुडल्या 24 जानेवारीच्या 24 तारखेक हाची फुडली सुनावणी जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. एकतानगर म्हापशें वाठारांत सेप्टीक टाकी खाली करतना भितर टाकयेत अडकून यमनप्पा मदार ह्या कामगाराक मरण आयलें. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान त्या कामगाराची कूड टाकयेंतल्यान भायर काडली. फुडलो तपास सुरू आसा. पोट भरपा खातीर मनशाक कसलेंय काम करचें पडटा,
कांय लोकांक पोटां भरपा खातीर सेप्टीक टाकयो खाली करच्यो पडटात, मात असली कामां करतना लोकांक जीवूय वगडावचो पडटा. अशीच एक दुर्दैवी घडणूक बिरेस्तारा राती एकता नगर म्हापशा वाठारांत घडली. सेप्टीक टाकी खाली करतना कामगार टाकयेत आडकलो. टाकयेत आडकून उरिल्ल्यान ताका भायर सरपाक मेळूंक ना, देखून त्या टाकयेत घुसपटून ताका मरण आयलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान ताची कूड टाकयेंतल्यान भायर काडली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. 12:09 कॉल आयलो, एक मनीस सेप्टीक टँकान पडलो म्हणून. सो 24/7 आमच्या गाडयेंतल्यान आमी टर्न आवट केलो म्हाज्या स्टाफा सगळं. पॉयंटार पावलो. पॉयंटार आमच्या लक्षांत अशें आयलां की ती सेप्टीक टँक खाली करपाक ताचो प्रोसेस स्टार्ट आशिल्लो, प्रोसेसींग. सो प्रोसेसींग स्टार्ट आसल्या कारणान ह्यो कितें पंप बंद पडलो आसलो, कितें पंपाक लागून ह्यो भितून देंवलो आसतलो. ती गॅस इतली भयानक आसता की ती कार्बन मोनॉक्सायड आसता. अशेंच म्हाका आनी एकदा अनुभव मेळ्ळा. पणजे आमचे वतना बांबोळे कडेन GMC कडेन थंय अशीच एक टँक आसली, ते खाली करताले तेन्ना 4 बॉडी अशें ताणें काडले त्यांनी सेप्टीक लागून. पूण हांगा कितें जालां, हांगा जसो ढोल सारको फुटाचो आशिल्लो, डायरेक्टली आमी हितून एंटर करूंक शकना. सो आमकां पयलीं तो फ्लॅग आमकां ब्रेक करचो पडलो विदाउट हॅलो एमर्जन्सी इक्विपमेंट. सो आमी तो पयलीं ब्रेक केलो. तेन्ना तर म्हाजो फायर फायटर गिरीश गांवस स्वताक सेफ्टी बेल्ट, ब्रिथींग एपरेटस विथ रोप्स हे घालून खाला देवलो. ताका रोप घातलो आनी ताका आमी भायर काडलो. आनी तो पर्सन आमी PSI बाबलो परब म्हापसा पुलिसान हँड ओवर केलो. टँक तेजी सादारण डीप 4 मीटर डीप आनी 3 मीटर लेंथ तेची, 4 मीटर ब्रेथ, 12 मिटराची अशी टँक आशिल्ली. ताका चेंबर नासलो, तेच्या कडेन ओल्ड आशिल्लो. म्हणजे ओल्ड म्हणजे पयलीं गोवरमेंट आमचे रावंड येताले, तो पंपांतलो तो मटेरियल काडून ते त्या रावंडान घालताले. प्रोसेसींग स्टार्ट जालें. आमी गेल्या उपरांत इमिडिएटली तो प्रोसेस पयलो बंद केलो. त्या नंतर आमची रेस्क्यू ऑपरेशन आमी स्टार्ट केलो. लेबर 14 जाण आसले आनी ते आमी एक्सपर्ट सांगूंक शकना. पण आमकां पर्सन भितर पळोवप त्या काडप ही आमची जबाबदारी आशिल्ली. तो एकटो देवलो. पंप चालू आशिल्लो हेचो, पंप पयलीं बंद केलो आनी त्या नंतर आमी फुडली कारवाई स्टार्ट केली. आनी हांगा PSI दिला हांवें ते म्हाका हॉस्पिटलान ताका गेला 108. सो तेचे मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसतलें डिस्ट्रिक्ट. ताचें नांव अनप्पा माधर म्हणून, तो थंयच रावता म्हणून तेजे तेंची. नमस्कार. काल राती एकता नगर हाऊसिंग बोर्ड हांगासरल्या एका प्रायव्हेट सेप्टीक टँक खाली करता आसतना एका कर्नाटक गांवांत रावपी गोंयांत काम करपी लेबर यमनप्पा मादार 28 वर्सांचो पिरायेचो स्वास कोंडल्या खातीर मरण पावलो. एकता नगर हाऊसिंग बोर्ड हांगासरल्या प्रायव्हेट सेप्टीक टँक काम करपा खातीर 4 लेबर हायर केल्ले. तेतूंतलो एक जाण ह्या सेप्टीक टँकान सकयल देंवल्लो. ही जी सेप्टीक टँक आशिल्ली ती खूब पोरणी आशिल्ली आनी तेजो जो चेंबर आशिल्लो तो खंय तरी कट करून हो जो यमनप्पा मदार आसा तो ताका त्या चेंबरांतल्यान भायर काडण्यात आयलो. जेन्ना काल राती 12:09 म्हापसा फायर ऑफिसान एक कॉल आयलो की अशी एक घटना घडल्या, तेन्ना बेगोबेग म्हापशेचे फायर फायटर्स थळाव्या जाग्याचेर पावले आनी तेंच्यांतलो जो फायर फायटर आसा, लीड फायर फायटर गिरीश गांवस हांणी धाडसीपणान तो चेंबर ओपन करून जो लेबर आशिल्लो ताका भायर काडलो. थळावे म्हापसाचे पुलीस जे आसात PSI बाबलो परब हांकां ही जी यमनप्पा मदार आसा ताका तांच्या स्वाधीन केलें. त्याच बरोबर तेंच्यांनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांकां उपचारा खातीर थंयसर रवाना केलें. तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर. गोमंतक टुडे बुलेटिनान घेवया एक ल्हानसो विसो. खंयच वचनाकात. फुडल्या खबरां खातीर मेळया रोखडीच.
हांव हें करूंक शकना अशें केन्नाच म्हणू नाकात. तुमच्या अंतर्मनांत खूब शक्त आसा. तुमी अशक्य कामूय शक्य करूंक शकतात. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त दोतोर केतन भाटीकार, युवा फुडारी आनी समाज वावुरपी फोंडें गोंय. अणभव हो आपलो सगळ्यांत बरो शिक्षक. जो मेरेन जीवन आसा तो मेरेन शिकत रावात. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त अमित अंकुश सावंत, युवा फुडारी आनी सरपंच मांद्रे पंचायत. दिसांतल्यान एकदा तरी स्वता कडेन संवाद सादात, नाजाल्यार जगांतल्या एका बऱ्या मनशाक मेळपाची संद तुमी वगडायतले. स्वामी विवेकानंद. समेस्त तरणाट्यांक जागतीक युवा दिसाच्यो परबी भेटोवपी भोवमानेस्त देविदास कुशाली, वेळीप, युवा फुडारी आनी सरपंच बार्शे पंचायत. पोरू जुनांत सेजा कंपनीन 150 कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडयले. ह्या कामगारांक 9 म्हयने जाले तरी लेगीत PF दिवंक ना. कामगारांनी विचारपूस केले. सेजा कंपनीचे वेवस्थापन ही ना ती कारणां दिता आनी PF दिवपाचें नांवच काडिना अशें कामगारांचें म्हणणें. बेजारिल्ल्या कामगारांनी शुक्रारा पणजे पाटो हांगा आशिल्ल्या सेजा घरा कडेन येवन कंपनीच्या वेवस्थापनाक धारेर धरले. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार कंपनीन दिलां. तेवीस जुनान आमकां ह्या कंपनीन रिट्रेट केले कितें म्हणून तुमी फाटल्या वर्सा मिडिया आसले कितें म्हणून ही बिचूरचो जो ब्लॉग आहा न्हू तो वेदांतान घेतलेलो आहा तेन्ना आमी सेजान घेवंक ना. आतां कोण तरी ही वेदांतान कंपनी घेतल्या म्हणटा तेन्ना आमकां ते रिट्रेट केले आनी आमच्या हायकोर्टान मानले कितें म्हणून ही वेदांतान घेतल्या म्हणून आमकां लिटरेचर क्लियर बरयल्लें आसलें कितें म्हणून तेंचे ड्यू कितें आहा न्हू टू विदीन 2 म्हयन्या पयलीं तेंचो ड्यू आतां दी म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली 23 तारखेक आमकां रिट्रेट केले आनी 5:30 आमच्या अकावंटार तेंच्यांनी पयशे घातले. आतां पयशे कितें ग्रॅज्युएटी घातली ती ग्रॅज्युएटी आतां कितें 8 हो आमकां 9वो म्हयनो कितें आमकां तेंच्यांनी कितें घातलेलें न्हू ते आमी आमच्या लॉनाचे आनी कितें गेले तेन्ना पगार येता तेन्ना आमचो तो लॉना बी आसले न्हू ती क्लियर जाली. आतां 8 म्हयने जाले आमी कंपनी कडेन येयत आहा की म्हणून बाबा आमचो PF दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो वचोंक जायो परत म्हणल्यार 2 म्हयने वचोंक जायो. आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजेर आमकां बरोवन दिले विदीन 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते पयशे आतां दिता म्हणून 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले तुमीच मिडिया आसली परत आमकां कितें सांगलें तेंच्यांनी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून. मागीर आमी PF कमिशनर गेले तेणी कितें सांगलें तुमचो हो PF आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां अजून PF काडूंक मेळना. हेजें नांव सांगता कोण PF सांगता हेजें नांव कमिशनान हे सांगता जे एकामेकाचेर धुकळटा. आमची इतली मागणी आमी ह्या कंपनी 30 वर्सां हांवें जें योगदान दिल्लें आहा तेन्ना म्हाजो जो फंडामेंटल रायट कितें म्हणून म्हाजो तेन्ना तूं एक रिट्रेट करताय कामगारांक काडटाय रिटायर जाता तेन्ना कंपनीन आमचे कितें आतां दिवचें ते आमचे दिवचे जे आमचे ग्रॅज्युएटी आमचे PF आहा तो आमचो दिवचो आनी आमी वेवस्थीत आमी आमच्या घरा वयता. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून धार्मीक स्थळांचें लुकसाण जावपाक लागलां. कदंब काळासावन सांतिनेक चर्ची मुखार आशिल्ल्या वृंदावनाचें स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लुकसाण जालां. हाका कंत्राटदार जबाबदार आसात. कंत्राटदारांनी काम चालू आसतना लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली अशें इतिहास तज्ञ प्रज्वल साखरदांडेचें म्हणणें. तशेंच सरकारान पोरणी इतिहासीक धार्मीक स्थळां जपून दवरपाक जाय अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. इश्यू आशिल्लो म्हणजे हांगा जो सांतिनेक चर्च आसा न्ही सांतिनेक चर्च ताचे भायर एक हिस्टॉरिकल तुळशी वृंदावन आसा ते हेरिटेज ऑफ बेंजीम कदम काळीन आसतलें 12व्या शेंकड्यांतलें अजून तें तशेंच आशिल्लें कितलीं वर्सां तशेंच आसा तें. पूण आतां डिसेंबरान सुमार ताका ताजेर कितें काम चलता डिगींग चलता स्मार्ट सिटी खातीर
फूल पणजे डीग करून उडयल्या, काबार केल्या. तो भुरगोय मेलो. आतां सगळें तरी आसतना तें सगळें डिफिकल्ट टू ड्रायव. सो हांगा तुळशी पुजा बी जाता. सो ऑल्ड्रीन सुवारी जो पयलींचो आमचो कॉर्पोरेटर हांगा सोशल वर्कर, सो ही नोटीस इट आनी ही हॅड प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट इट. तुका फेसबूक वचून व्हायरल केलें ताणें आनी कालूय ताणें केलें. सो हें जाल्लें. सो तेन्ना खूब जाणांनी पुजा बी केली. आतां जर पळयलें न्ही फूल क्रॅक आयला ताका. ओके. सो महेशान येवन पळयलें हांगा आनी एक तो भुरगो दुर्गेश नायक ताणें पळयलें आनी आमी हांगा येवन आतां प्रोटेस्ट करता की हें कॉन्जर्व जावपाक जाय. हो हिस्टॉरिकल रॅली ऑफ पेन्जीम, इट्स अ कदंबा इरा म्हणजे पयलींचे एक हो ताचे तुळशी वृंदावन यू सी द फेसस नायस, ताका एक युनीक आसा तें. सो इट हॅज टू बी प्रिजर्व. तो असो डॅमेज जाला पळय, क्रॅक पडला. सो हांगा कोण ओनर, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोण हांगा कोणूच ना हांगा. सो ते आर जस्ट डिगींग सगळे कडेन डिगींग. स्मार्ट सिटी इज दॅट सिटी वीच इज प्रिजर्वींग इट्स हेरिटेज, वीच इज प्रिजर्वींग इट्स ट्री. तो एक चिचेचें झाड मारलें, खूब जाण झाडां कटींग जाल्या सगळे. स्मार्ट सिटी इज हेरिटेज, नॅचरल, कल्चरल, हिस्टॉरिकल प्रिजर्व करून ताका स्मार्ट सिटी म्हणटात, नॉट बाय डिस्ट्रॉईंग आवर हेरिटेज. सो प्लीज वी वॉन्ट दॅट इट शूड बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल. सर हाका रिस्पॉन्सिबल कोण अशें दिसता तुमकां? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आसा तांणी डीक केला. दे आर पिळगांव वाठारांत आशिल्लो दीपस्तंभ आनी थंय आशिल्ले अवशेश हे श्रीरामाच्या देवळाचे आसात. 16व्या शेंकड्यांत मुघल सम्राट औरंगजेबाचो पूत मुज्जम आनी हे देवूळ उद्ध्वस्त केल्ले अशी माहिती इतिहास अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी दिली. निमणेच्या प्रभू रामचंद्रांच्या सद्याच्या देवळाकडेन हे इतिहासकालीन देवूळ आशिल्ले. राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान शुक्रारा पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत राजेंद्र केरकार मुखेल वक्ते ह्या नात्यान उलयताले. उद्ध्वस्त केल्ले देवूळ वाठारांत मेकळे सुवातेर ही कार्यावळ घडून हाडिल्ली. परिसर आसा आयज दिवचल शहर हे नांव रुपाक गेला, पण पयलींच्या तेंपार पिळगांव हो एक मोठो वाठार, ग्रेस्त वाठार म्हणून नांव रुपाक गेल्लो. आनी तेका लागून पिळगांव जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां जशे आदिवासी लोक पळोवपाक मेळटा, वेगवेगळ्या जाती जमातीचे लोक पळोवपाक मेळटा, वेगवेगळ्या धर्माचे लोक पळोवपाक मेळटा. हेचे वयल्यान कळटा की व्यापार उद्योग हेच्या कडेन निगडीत आसलेलो पिळगांव आनी हांगासलें रामाचें मंदीर जें आसा हें आमकां ह्या इतिहासाची साक्ष दिता. गुजरातांतल्यान किंवा हेर वाठारांतल्यान देशाच्या ह्या सगळ्या परिसरांत मांडवीच्या काठाचेर लोक येयले आनी जलमार्गा कडेन निगडीत आसपी हो वाठार जो आसा, म्हणजे गोंयान आतां आमी जेन्ना महामार्गाचेर जे गांव आसा ती आयज शहरां जाल्लेली आसा. पयलींचो महामार्ग हे रस्ते नासले, विमानां नासली, रेल्वे नासली, तर तो महामार्ग आसलो जलमार्ग, वॉटरवेज. आनी ते वॉटरवेजच्या कुशीक आसलेलो हो गांव जो आसा तो आमकां प्रभू रामचंद्राच्या इतिहासा कडेन, प्रभू रामचंद्राच्या संस्कृती कडेन हाडटात. जे आमचे उडपी ह्या परिसरांतले जे संत पुरुष जन्माक येयले मध्वाचार्य, त्या मध्वाचार्यांनी प्रभू रामचंद्राची उपासना जी आसा ती गोंयान जास्तीत जास्त जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रसार केलो. मागीर हांगा वल्लभाचार्य येयले. अशा सगळ्या वैष्णव संतांच्या परंपरेंतल्यान प्रभू रामचंद्राचे किंवा विठ्ठलाची मंदिरां जी आसा ही आमकां गोंयान पळोवपाक मेळटा. आनी तेची एक जी ते जागते प्रतीक जे आसा, ही दीपमाळ जी आसा ती म्हाज्या फाटल्यान म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनी प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराची जिर्णावेश आसा हे म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक मेळटा. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सायकल चलोवन पर्पल फेस्टिवलाक एंट्री मारली. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दिल्ल्या सुविधांचो नियाळ तांणी घेतलो आनी दिव्यांगां बरोबर भासाभासी केली. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाच्या 5व्या दिसा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कला अकादमी पणजे हांगासर खुद्द सायकल चलयत एंट्री मारली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय लेगीत सायकल चलयतना दिश्टी पडले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिव्यांगां बरोबर भासाभास केली आणि इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दिल्ल्या सुविधांचो नियाळ लेगीत घेतलो. बरोबर सगळ्या भुरग्यांच्या बरोबर हांवें तरांतरेन इंटरेक्शन केलें. एक डिजाबिलिटी जी आसा म्हणजे इनोवेटीव थिंग्स कशा पद्दतीन केल्या हें सगळें आमी पळयलें आनी तें पळयता आसतना खूब बरें दिसता की पयले फावटी आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर तेजें डिस्कशन जाता. पॉलिसी मेकिंगाक इन्क्लुजन कशा पद्दतीन जातलें हें आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
हर्ष